दुर्गादास बाबू बस स्टँडाची परिस्थिती अशी जाल्या की पावस खंय तरी पावल्लो आहा लागीं आनी कितें बस स्टँडाची परिस्थिती तुमची कितें हेची पळयात आज हांव काही निमित्तान हांगा पाविल्लो आरटीओ ऑफिसांत. आज परिस्थिती पळोवन भयानक दिसता. म्हाका सांगा 15 दीस उरले पावस हे ऑफिशियली पावस गोंयांत तेंकपाक. जून 5 तारीख म्हणटात ते आज 22-23 तारीख जाली 22 तारीख. पूण हे दुर्दशा पळयात तुम्ही. लोकांनी हो दिस द पोंडाचो मेन बस स्टँड म्हणजे अख्खे तालुक्याक दक्षिण गोंयाक म्हणा सावर्ड्या भागात पणजी वचपाक जे सेंट्रल गोंयांतलो जो मेन बस स्टँड तो फोंडेचो बस स्टँड आनी ही दुर्दशा पळया तुम्ही. फक्त इव्हेंट्स केले म्हणून जायना. परते सांगता मुख्यमंत्री मातशें लक्ष दियात. आनी फोंड्या आमच्या तालुक्याक 2-2 मंत्री आसात तांचे चलना काय हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह पडटा. म्हणजे लोकांनी रावप पळया मरे तुम्ही पळया न्ही स्वता. पावसान खंय रावपाचें लोकांनी. कोणा लोकांच्या गाड्यांनी घुसपाचे भिजून कामाक वचपाचे भिजून स्कुलाक वचपाचे भिजून कॉलेजीक वचपाचे भिजून हॉस्पिटलाक वचपाचे पेशंटांनी खंय वचपाचे रावपाचे खंय. दिस हॅज टू बी डन ऑन वॉर फुटींग. एटलिस्ट पत्रे घालून फुडल्या 10 दिसां भितर कव्हर करात. स्क्रॅपांतल्यान पत्रे हाडा खंयच्यान कितें हाडा पूण बंद करात. वी विल रायट टू द डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट टुडे. वी विल रायट टू कदंबाज ऑल्सो. वी विल रायट टू द चीफ सेक्रेटरी. आम्ही चीफ सेक्रेटरीक पत्र बरयतले हाजेर आनी फोटो मारून धाडटले कारण ही भयानक परिस्थिती आसा. येत ते रस्त्याचे हाल पळय हांगा. आनी हे न्ही वी विल फॉलो अप ऑन दीस इश्यू. 1.5 म्हयन्यान विधानसभेचे सत्र येता. आमी आमच्या अध्यक्षाक रिक्वेस्ट करतले फोंडेच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टी वतींतल्यान की हे विधानसभेवर मांडचे. कारण हे जे आसा पळय मुख्यमंत्र्यान मातशें येवन हांगा रावंड मारचे. आमची एक एपील आहा मुख्यमंत्री तो जे सांकळे वता असो ओल्ड गोवाच्यान एक 20 मिनटां काडून अशें येवचे ताणें हेवटेन आनी हे दुर्दशा पळोवची. फक्त इलेक्शन टायमार मतां मारली कावन्सील आयले म्हणून जायना किंवा आमदार जिखले म्हणून जायना. राजकारण कितें. मुख्यमंत्री म्हणटा अंत्योदय तत्वाचेर चलपी सरकार. अंत्योदय म्हणल्यार समाजाचे बारीक घटक. हांगा कोण येता पयशेकार येतात. हांगा येता समाजाचे बारीक घटक बारीक लोक जे बसीनी ट्रॅव्हल करतात आनी ही दुर्दशा. आनी म्हाका दिसता ट्रान्सपोर्ट पावर मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकर तसोच आमचो फोंडेचो आमदार बाब रवी नायकान हाजेर उलोवपाची गरज आसा. हांगा कोणाचे काय वैयक्तीक कोणाचेर आमी टिका करना. ते दीस इज पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर हे करनात. वी विल सी दॅट दीस इज टेकन अप ऑन प्रायोरिटी. वी विल फॉलो विथ द चीफ सेक्रेटरी. आमच्या अध्यक्षाक आमी फोन मारपाक लागले चीफ सेक्रेटरीक आनी आयच्यान ही सुरवात आमी करतले हाच्या फाटल्यान लागून.